गोंय राखपाक आनी गोंयच्या उदरगती खातीर आरजी पक्ष स्थापन केलो. 2017 काम चालू केले. आरजी पक्षाक राज्य पक्ष म्हण मान्यताय नाशिल्ली. पोगो बिल लेगीत पास करपाक तयार नाशिल्ले. तरी आरजी पक्षान गोंया खातीर आपली कामां चालूच दवरली. आरजीच्या सपोर्टर्सांक आयज खोशयेची गजाल जावन आसा. 24 जानेवारी 2024 ह्या दिसाक रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक राज्य पक्ष म्हण मान्यताय मेळ्ळ्या, अशी माहिती आरजी पक्षाचो मुखेली मनोज परब हाणें दिल्या. सो आयज आमी हे अनाउन्समेंट करता तुमच्या फुड्यान की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी ही एक थर्ड लार्जस्ट पार्टी इन गोवा आसा आनी लार्जस्ट रिजनल पार्टी इन गोवा आसा. ती इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियन स्टेट पार्टी म्हणून रेकॉग्नायज केल्ली आसा. जी पार्टी इतले दीस अनरेकॉग्नायज्ड आसली ती पार्टी पयलेच इलेक्शन कंटेस्ट करून आमच्या क्रांतिकारी भाव आनी भयणांच्या खुस्तार आनी ह्या लोकांच्या आशिर्वादान, ह्या देवांच्या आशिर्वादान, ह्या युनिवर्सल पावराच्या आशिर्वादान 2 दीस पयलीं म्हणजे बोडगेश्वराच्या जात्रे दीस ह्या पार्टेक इलेक्शन कमिशना कडल्यान ईमेल येयलो की आमची जी पार्टी आसा ती स्टेट रेकॉग्नायज पार्टी जाला म्हणून. आतां स्टेट रेकॉग्नायज पार्टी म्हटल्यार ह्या पार्टेक आयज एक स्थान मेळ्ळें आसा, एक रिस्पेक्ट मेळ्ळो आसा, एक व्हॅल्यू मेळ्ळो. आयज ह्या पार्टीचो व्हॅल्यू वाडलेलो आसा, ह्या पार्टीचो रिस्पेक्ट वाडलेलो आसा. ही पार्टी आतां दुसऱ्या स्टेट पॉलिटिकल पार्टींच्या वांगडा पावल्ली आहा. ही पार्टी आतां व्हडली जाल्ली आसा. ही पार्टी आतां मॅच्युअर जाल्ली आसा. ही पार्टी आतां गोंयचो होप म्हणून आनी स्ट्रॉंग जाल्ली आसा आनी तिका स्ट्रेंथ आनी पावर मेळिल्ली आसा. हांव सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेट करपाक सोदता, सगळ्या गोंयकारांक, सगळ्या क्रांतिकारी भाव आनी भयणांक आनी आमच्या सगळे जगाच्या फाटीर जितले आमचे वर्ल्डान आमचे गोंयकार आसा तांकां सगळ्यांक आनी तांकां एकूच प्रॉमीस करपाक सोदता की ही पार्टी ह्या फुडें फक्त ग्रो जातली. ही पार्टी तुमकां लागून काम करतली, तुमकां लागून रस्त्याचेर झगडटली, तुमकां लागून असेंब्लीन आनी पार्लिमेंटान झगडटली. गोंयकारांनी आरजी पक्षाक पयलीं तेंको दिला. ह्यान फुडें तेंको दिवचो आनी आरजी पक्षाक वेंचून हाडचो, असो उलो आमदार विरेश बोरकर हांणी मारला. आमकां लायटली घेवं नाका. आमी हेज्या पयलींय त्याच पद्दतीन काम केल्लें आसा आनी आतां हेज्या फुडेंय त्याच पद्दतीन काम करतले. जेन्ना हांव निवडून येयलो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचेर निवडून येयलो आनी जो आमकां आयडेंटिटी एक रेव्होल्युशनरीज म्हणून मेळ्ळी, आयज खंय ना खंय ती विधानसभेन आमकां ती रिप्रेझेंट करपाक मेळटा आनी लोकांचे जे विशय आसा, गोंयकारांचे जे जितले विशय आसा, प्रत्येक गोंयकार आमकां कितें कितें सांगता ते आमी खंय ना खंय ते मांडपाक शकता. आयज एक प्रावड मुवमेंट आसा तो म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी, आमची जी मोगाची पार्टी आसा, गोंयकारांची मोगाची पार्टी आसा, ती स्टेट रिकॉग्नायज पार्टी जाल्ली आसा. आनी इतलो व्हडलो दीस जो रिपब्लीक डे आसा, ज्या दिसा इंडियेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आमकां रिप्रेझेंट केलो डॉक्टर भीमराव आंबेडकरान, तेणेन आमकां हो कॉन्स्टिट्यूशन दिलो आनी त्याच दिसा आयज आमी हें डिक्लेअर करता की गोंयची एक रिजनल पार्टी स्टेट रिकॉग्नायज पार्टी जाल्ली आसा. आयडेंटिटी कोण दिता? सिम्बॉल दिता. प्रत्येक पार्टी आख्खे इंडियेन तुमी पळयता आसतल्यार डिफरंट सिम्बॉल्स आसा, पण एक गोंयचो मोगाल आनी गोंयच्या मोगान आमी रिप्रेझेंट केले गेले इलेक्शन. आनी हांव डिक्लेअर करपाक सोदता एक प्रावड मुवमेंट जो आसा गोंयकारांक, परत एकदां आमचो सिम्बॉल रिजर्व जाल्लो आसा तो म्हणजे फुटबॉल. आनी ह्या फुटबॉल सिम्बॉलान आमी हें जे इलेक्शन आसा, फुडली जितली इलेक्शन जातली ती इलेक्शन आमी फुटबॉल सिम्बॉलाचेर कंटेस्ट करतले. गेले ते इलेक्शनूय आमी फुटबॉल सिम्बॉलाचेर कंटेस्ट केल्ले आनी 10% वोट शेअर गावलो. हांव निवडून येयलो. आमकां आयडेंटिटी हो जो फुटबॉल आसा ही रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाची आतां आयडेंटिटी आसा. आमची फुडली अस्तित्व घडोवपाक लागून, गोंयकाराचें अस्तित्व, जो अस्तित्वाक लागून आमी झुजता, गोंयचें अस्तित्व आनी गोंयकारांचें अस्तित्व आनी हें फुडें व्हरपाक लागून हो जो फुटबॉल आसा हो आमकां डायरेक्शन दितलो. हांव मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन जेन्ना जेन्ना फुडली आमची इलेक्शनां जातली, दर आतां लोकसभा इलेक्शन, फुडें झेडपी इलेक्शन आसतलें, परत असेंब्ली इलेक्शन आसतलें. सो ह्या इलेक्शनाक आमचो गोंयकारांचो, तुमी सगळ्यांक खबर आसा ही गोंयकारांची आयडेंटिटी आसा. फुटबॉल म्हटल्यार गोंयकारांची आयडेंटिटी आनी हे आयडेंटिटीक
फुडल्या इलेक्शनाक तुम्ही मतां मारची आनी सपोर्ट करचो, कित्याक आमकां जाय की आमचे गोंयकार जी आमची गोंयकारांची जी आयडेंटिटी आसा ती फुडें वचपाक जाय आनी लोकांचो जो मोग आमकां हेज्या पयलू मेळिल्लो आसा हेज्या फुडेंय मेळटलो